A16, page 8. A16, page 8. Paular Paul Marun, Watu Toluyan, Levador Shongil, Chiruzaliakia. Paular Paul Marun, Watu Toluyan, Levador Shongil, Chiruzaliakia. Chiruzalishar Deva Vosniche, Takatame. Toy meluk wacpacie, Jerusalem shar deva vosnice, Takatami toy meluk wacpacie, Paular Paul Marun, Watu Toluya, deva dorshon gil, Jeruzaleakia, Paular Paul Marun, Watu Toluya. Deva dorshon gil, Jeruzaleakia. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय जिवीत नवसोर सोम्याची वाट तयार कर. पातका वरवीं आमी देवा तावन पयस वेता, देखून आमच्या जिवितान नवसोडणी करूंक देव आमकां आपयता आनी उपाय दिता. ही नवसोडणी करूंक संस्कार, देवाचें उतर आनी समूर्त देवान आमकां दिल्या. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां हे नवसोडणेचे वाटेर स्फूर्ती दिता. देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसान मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां आयचो सेवादोर उगडास कोत्ता नसोन्नेचें पावल आमी मारूंक. जिवितांत जायते पावटी घडये आमकां जायते परीन जियेल्या. देवाची आसणी आमच्या जिवितांत घेवंक घडये आमी चुकल्या. आयज आमकां सगल्यांक उलो आसा, नवसोन्नेचें जिवीत आमी आपणावंक, आमच्या जिविताची बदलणी करून आमच्या जिवितांत आमी देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक. मनीस म्हणटोच आमी चुकता. आमी चुकीची बोगसणी ओळखून घेवया, देवा लागीं माफी मागुया आनी बराबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पांय घेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia,
प्रार्थूया. बापा, तुवें बागिवून सुवावांक तुज्या याज्ञिकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय. त्या मोगान तो कुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाकूच सोपून नायन त्याग करूंक पावलो. कुर्सार मारलोल्या जेजूचो सदां विस्वाशीपणी पाटलाव करून तुजे मोहिमेन तुका सासनाक मुखामुखी पळोवचें भाग आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो, आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच ताका भूक हाडली आनी क्रोधान ताचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 फावटी वत जावन उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोड्याचे गाडयेन उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोत पडचे आदींच ती पालोवच्याक, आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी स्टागोत जोडून मोरून गेल्यांत तीं सगलीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गवळी, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणीन दाखय. सबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतांव. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोले दाक वेलीक बाळगून सांबाळ. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशाचेर, तुवें बळिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोडसोरून वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुज्या नांवाक आमी वाकाणटोल्या. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक सगलीं उबीं रावुया. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy, soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्य दोंगरावेले देवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात ताणें जाप दिली एलिजा येतलो खरो आनी सगळें तारयार घालतलो पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें तेच पुरी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा तेन्ना स्नान जाता जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजोलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्त मोगाळ बाबा भयणीनो एक भुरगो आसलो आनी भुरगो आपल्या जिवितान ताका सदांच उंचलें म्हणजे संवसारी वस्तूचें मोल ताका आसलें ताच्या जिवितान ताका सदांच संवसारी वस्तूंक तो पयलो आनी वयलो जागो दितालो ताची आवय बापूय एके भाशेन ताका जाय ती पावडी समजायताली पूण हो भुरगो कसोच समजनासलो ताका संवसारी वस्तू म्हणल्यार तो संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवूंक सदांच पयलो आसतालो ताका तो जसो वाडून व्हड जाता तेन्ना पासून ताणें ताका एक भाशेन तें सोडून दिवपाक अवघड कशें लागता आनी जेन्ना जिवितान ही अवघड एक भाशेन ताचें येता हें वायट सोडून दिवपाचें ताका एके भाशेन ताका जाच्या लागीं जायना तेन्ना हो भुरगो तितूंतूच आसता सगळें वायट म्हणून आमच्यांनी म्हणूंक जाता की संवसारांत आसलेलें तें ताका लागू जातालें आनी एका दिसा तो असोच दर्याचे देगेर आसतना तो एका भुरग्याक पळयता आनी हो भुरगो कितें करता काय हो भुरगो येता एक शिंपी घेता आनी शिंपेन उदक दर्यांतलें उदक हाडटा आनी एक फोंडकूल तेणें केलोलो ते फोंडकुलान हाडून तो घालता अशें करून तो उदक हाडून तितून घालता आनी हो मनीस हो भुरगो ताका तरणाटो ताका पळयता आनी ताका लागीं विचारता हें तूं कितें करता तेन्ना तो भुरगो ताका सांगता हांव हें उदक ह्या फोंडकुलान एमटी करता म्हणजे ह्या फोंडान हाडून हांव हें दर्या ह्या फोंडांत हांव घालता हो हांसूंक लागता पिश्या भाशेन कितें करता काय म्हणून तो चिंतूंक पडटा आनी ताचे लागीं विचारता हें तूं कितें करता पिश्या भाशेन तेन्ना हो भुरगो ताका सांगता जशें तूं ही पिशेपणां करता हे संवसारी वस्तू तूं जोडून घेवंक सोदता तेच भाशेन हांव तुका दाखोवंक सोदता जशें परी तूं हें संवसार तुजें मनां कितें आसा तेंच हांव तुका दाखोवंक सोदता तुजें तें केन्नाच जोडूंक जावचें ना म्हणून आनी हें म्हणून हो भुरगो थंयसरलो नाच जाता जेन्ना ही ताची उतरां तूं आयकता तेन्ना हो भुरगो एके भाशेन चिंतूंक उरता आनी आपल्या जिविताची तो नुसोनी करूंक पावता सगळें वायट जिवीत तो जियेतालो तें सोडून दिवन तो बरें जिवीत जियेता आनी आमकां शेकी बागेंत आगोस्तीन हो मनीस आमकां फावो जाता मोगाळ भाव भयणीनो बागेंत आगोस्तिनान आपल्या जिवितान जायतें ताणें वायट केलें पूण वायट करुनूय ताणें आपल्या जिवितान एक पावल मारलें नोसोनी हाडपाचें आनी हें नोसोनीचें जिवीत आपणावून ताणें एके भाशेन आपल्या जिविताची बदलणी करून ताणें जेजूचो पाटलाव देवाचो पाटलाव तो करूंक पावलो बोणकुणींत पासून आसलो असल्या वेळार ताची आवय सांता मोनिका ताचे पासून मागता ताणें आपल्या जिविताची नोसोनी करूंक ती मागता आनी शेकी ती दिमे रावन मागलेलें मागणें देव तिचें एके भाशेन निर्फळ वचूंक दिना परतें जाल्यार तिका तिच्या जिविताचो तिच्या मागण्याचो फळ तिका फावो जाता आनी आगोस्तीन आपलें जिवीत बदलून एक भाग्यवंत जावंक पावता मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्याय जिवितान नदर मारून पळोवया जायते पावडी घोडे आयज काल आमी पळयले जाल्यार आमकां संवसारी वस्तूंक आमी मोल चड दिता
आमचे लागीं सगळें आसा. आमचे लागीं आमच्या भुरग्यां लागीं आमी पळोवया, तांकां मोबायल मेळिल्ल्या आसा. आमचे लागीं पळोवया, आमकां लागीं सगळें आसा. ना म्हणलेलें जायते फावटी आमचे लागीं घडये आसचें ना, पूण आमकां कितें जाय तें आमकां आमच्या लागीं आसताच. पूण जायते फावटी त्या प्रमाणे आमी जिवंक, देवाक जायते भाशेन आमी जिवंक आमी चुकता. आमकां आयज सगळ्यांक उलो केल्लो आसा नोसोन्नेचें पावल मारूंक. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान ताच्या जिविताचेर आमी देख घेवन पळोवया. ताचे लागीं सगळें आसलेलें, कितें आसूंक ना आसूं ना ताचे लागीं. दुडू, भांगर, पदवी, आनी वयल्यान आमी जाणाव तो एके भाशेन सोल्जर जावंक सोदतालो. पूण जेन्ना देवाचो सोल्जर म्हणजे इनास द लॉयला ताच्या जिवितान भितर सोदता, तो ताचें आख्खें जिवितूच बदलून सोडटा. तो ताका सांगता, तूं आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो फायदो. ही ताचीं उतरां परत परत ताच्या कानार पडटा तेन्ना ही ताचीं उतरां ताका एके भाशेन थार दिना. आनी थार दिना जावन तो आपल्या जिविताची नोसोनी कोत्ता, आपल्याच्या जिविताची बदलणी करून एक बरें जिवीत तो जिवंक पावता. जायत्यो आडखळी ताच्या जिवितांत येतात, पूण ह्या आडखळींक तो फुडो करून एक बरें जिवीत तो जियेता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी नदर मारून पळोवया. आमचें जिवीत खुंयसर आसा काय? आमच्या जिविताची नोसोनी करूंक आमी प्रयत्न केला काय? वा अजुनूय आमी त्या संवसारी वस्तूंक आमी लबडून आसा काय? जरी तर अजुनूय आमी संवसारी वस्तूंक लबडून आसा जाल्यार आमी निर्णय घेवया, एके भाशेन निश्चय करुया, संवसारी वस्तू सोडून दिवन आमच्या जिविताची बदलणी घेवन. आनी आमकां देख भाग्योन फ्रांसीस शावेर आसा, ताची देखीन आमी चलुया. कितलेच आमचे भाग्यवंत आसात, ताच्या देखीच्या जिवितांतल्यान आमी चलुया. आनी आमच्या जिविताची नोसोनी करून देवाक मानता तसले मनशां आमी जावन जिवे परगोटणार आमच्या खोरणांतल्यान आमी जावंक बापाचो आदार आनी कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या मिसांतल्यान आमी मागून घेवया. ह्या वेळार उबी रावुया आनी काय आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाक आपणाक मागल्यांत म्हूण वळखून घेवन आनी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक नमणे जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपणाचें जिवीत सोडून आनी भेदभाव करिनासतना सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी उर्बेन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक बापा लागीं मागुया. ह्या ख्रिस्त येण्याच्या काळांत जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमचे आत्मीक तयारेक आमी अदीक मत दिवंक बापा लागीं मागुया.
कोतांव तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया, आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. जी कोण आमची भाव भयणां दुयेंत आसात तांचे पासत आमी मागुया. जावं हॉस्पिटलांनी वा घरांनी कश्टवतात तांचो उगडास करुया. कितली आमची तरणाटीं शिंगप करून सिर्विस्यो सोदतात पूण सिर्विस्यो फावो जावंक नात. असल्या वेळार तांचे पासत आमी मागुया, तांकां बऱ्यो सिर्विस्यो फावो जावंक आमी मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया, जेन्ना ते आपलें शिकप करता तेन्ना बरे भशेन शिकप करून शिकपाचेर आपलें लक्ष दवरून आपल्या जिवितांत तांणी सदांच बरें येस तांकां मेळूंक तांचे पासत आमी मागुया. चिंगो बायलां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकां भुरग्याचे देणे फावो जावंक मागुया. भोव सर्गीच्या बापा, ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरता, ती तूं मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तुझी आदी मोगान जेजू आयज आमची काळजां कोरिता तुझ्या मोगान ती उलपाय तुझ्या मोगान ती एकठांय कुतकुतीत काळजां सायबा बेडोळी कोतांव तुका कुतकुतीत काळजां सायबा बेडोळी कोतांव तुका कुतकुतीत काळजां सायबा बेडोळी कोतांव तुका कुतकुतीत काळजां सायबा बेडोळी कोतांव तुका. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोळ पदवेदार देवाक बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणबालाया बापा, बागिवून जुवांचो उगडास करून कुर्सार जेजून भेटयल्ल्या बलिदानाच्या समारंभांत आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटान तुजे कुशे प्रमाणे कुर्सायल्लें आमचें जिवीत दिसपट्टी तुका मोगान भेटूंक ह्या बलिदानांतली आमकां गोठाय मेळूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीड धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन
आमी निरोंतोरी गायतांव. Dolbaranzo sorves por tu Solgani sonzar bola tuja wojwowa Utsorgi duka zoj Sorves poraci nawieta taka zoj Utsorgi duka zoj बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन ससुकब्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. Sumiał Jezu, aby ją dokazał, ani jej kalcję lepiej dał. Bydlej pody, tu wojwowanie zół, a my tu cię moron porgotał. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागेवन सुजे, बागेवन दोनदुता, बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. Amen.
नोसोन्नेचें जिवीत आपणावंक आमकां आयचेसू उलो कोत्ता. हीच नोसोन्नी आमच्या जिवितान आपणावंक आमकां बापाच्याच आदाराची गरज. तर ह्या मागण्यांतल्यान बापाचोच आदार आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. आमचें जिवीत नोसोरूंक ताचेच हातीन आमी घालुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हस्ते मुखामळान शांती दिवया. देवाची शेळी तू संसाराची पाप काटा. आमची काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेळी तू संसाराची पाप काटा. आमची काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काटा. आमकां शांती दी, शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sumayaw Jesus, आमच्या काळजात रावून घे. सुमया जेजू आमच्या काळजात रावून घे. बाप्पा कोचून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासनाक तुझे येवजण जाले
आमचे मोदे बिडार करचे बाप्पा कोचून देवून आयलोय आमची सारको मनीस जालोय सासनाक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार करचे सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये तुमच्या सैमांका तो जालोय साकरा रूपान दिसती पडलोय आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वांटाय मोक्षा सैमांका तो जालोय साकरा रूपान दिसती पडलोय आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वांटाय सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय बाप्पा सारकी आमकां करताय भाव भयण तुजी आमी सोगली विरान आयल्या तुजे सोडशी पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय बाप्पा सारकी आमकां करताय भाव भयण तुजी आमी सोगली विरान आयल्या तुजे सोडशी सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये ज्ञान मोन आमचे तुजे देवता उसके कोती तुजे सोडटा आमकां सुखा समोर पिता जिवीत आमचे तुका वोंगता ज्ञान मोन आमचे तुजे देवता उसके कोती तुजे सोदता आमकां सुखा समोर पिता जिवीत आमचे तुका वोंगता सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये मोगाळ भाव भयणीनो जिवे जेजू ह्या वेळार आमी शेवला सोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता धीर आनी आदार दिता दिसा दिसपट्टे आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया सोगली आमी उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा बागेवून जुवांच्या जिवितान विचित्र उजवाडान कुर्साचो गोड तुवें आमकां ओळखूंक दिलोय ताचो उगडास करून कुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला त्या वरवीं आमचो कुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां घोटाय दी
आनी कुर्सार जेजून जोडलोले सोर मनशाचे सोडवणेची ओळख आमच्या भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर वॉरन पेरेरा ताका तशेंच आमच्या वेळेच्या फिरकोसकारांक तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन मंडळाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 2:12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. टुडे दे वील बी मास इन तामील एट 12:15 PM. तशेंच सांजे 6:15 मिसाचेर बिस्मा आग्नेलो ग्रेशियस अपोस्टोलीक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जलंधर डायसिस इस्मामपण चलयतलो. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो 3रो आयतार. फाल्यां 2:12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. दे वील बी मास इन मलयालम एट 12:15 PM. तशेंच वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्म 6:15 मिसार इंग्लीश भाशेन जे आहा ताचेर मुखेल येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतले सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तावन ते तुमी घेवच्यो. ताचें मोल 20 रुपया. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कासकी करचो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Samchats mogan Astolia Desaugan saiba Argoicha Sambalun sodaka Popatocha Desaugan saiba Argoicha
आमची